Catchy.
तुझो पूत कितलो वरतो संवसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेचे जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता जाणांगे तूं मोरये तुजो पूत कितलो वरतो संवसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग मोगाळ भाऊ बहिणीनो, आज आमी आमच्या फिरगजेचो भाव बांदवपण असो आयतार आचरण करता आनी येवकाळिस्ताक परगट मान दिता. आमी समेस्त फिरगजगारां एकामेकाक भाव भयणी म्हूण संतोश पावता आनी येवकाळिस्ताच्या आचरणा मारिपाक ते उक्त्यान पसरता. आयची देवस्तुती दैवीक कृपेन आत्मीक दिश्ट जोडया म्हणलो संदेश दिता. कुरड्या बार्तिमेवाचे कुरडेपण ताका तशेंच हेरांक आत्मीक दिश्ट लाभूंक कारण जालें. दैहीक दिश्टी मुखान सृश्टेची शोभाई आमकां रचनाडा विशीं उगडापण करता आसतना आमची आत्मीक दिश्ट त्या जेजूच्या मेटांनी चलोवंक आमकां प्रेरण दिता. येवकाळिस्त फिरगज कुटुंब बांदता म्हणलो विशय आज आमी नियाळता. मिसाच्या बलिदानान देवान आमच्या मदलो बांद संपूर्ण जाता. ह्या येवकाळिस्ताच्या मेजा बोवारी आयिल्ली आमी भाव भयणी बरी एक व्हड कुटुंब जावन वाडटा. येवकाळिस्तांतल्या जेजूक परगट मान दिवं पुरुशां वाड वेता आसतना जेजूक आमचो देव आनी धनी म्हूण परगटता. तवळ तवळ येवकाळिस्ताच्या बलिदानाक सांगाता मेळच्या आमी हर एक दीस एका कुटुंबा भशेन भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियोवंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवा लागीं मागया. आज हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक प्रधान याजक जावन आयिल्ल्या माणदेक बाब विन्सेंट सिक्वेरा, मंगळज्योती केंद्राचो सहनिर्देशक हांकां आनी फादर मिल्टनाक आमी मानान आनी मोगान स्वागत करता. पांचंको 48 A 66. Saga
सांगता सरबंदाराचे सुखाके तुका बिनवस्ता पवित्रज्ञाची देणी दिल्या कसिता नवे जिवी दिल्या वर्गा पाडयता वंदन सर्गी बापा वंदन सरबंदारा मोगाचनो या मिसाचे प्रत्येक त्या समावेशी आसात देवादीन डेनियल डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मिसाचें बलिदान पडिता थॉमस डिसोजा बाळूक जेजुवाडो देवादीन उर्बन मोंतेरो हाच्या आत्म्या खातीर मिसाचें बलिदान पडिता प्रमेळा मोंतेरो बाळूक जेजुवाडो आयडा नेपोलियन मोंतेरो बाळूक जेजुवाडो देवा कर्ग जावन मिसाचें बलिदान पडिता डार्विन आनी अनिशा मोंतेरो नित्य दारवाडो देवा कर्ग जावन मिसाचें बलिदान पडिता हारून मोंतेरो वेलंकनी वाडो देवा कर्ग जावन मिसाचें बलिदान पडिता प्रियॉन डॅन डिसोजा सान जुजे वाडो देवा कर्ग जावन मिसाचें बलिदान पडयता तशेंच विन्सी डिसिल्वा बाळोक जेजुवाडो देवा कर्ग जावन मिसाचें बलिदान पडयता तशेंच ह्या फिरगज कुटुंबाच्या सर सांद्याच्या त्या सवा खातीर आज आमी ह्या भाव बांदवपणाच्या आयतारा हे मिसाचें बलिदान पेटोवचें जावन आसा आज जल्म दिवस आचरण करता एल्टन डिसोजा सान तेरेज वाडो हाच्या त्या सवा खातीर आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावां भयणीनो आमकां आज हे फिरगजेंत भाव बांदवपणाचो आयतार आचरण करतल्यांक कोणे सांगाता हाडले दुसरें कोणेय न्हय बगार येवकरिस्तांतल्या जेजून देखून हे येवकरिस्ताचें बलिदान म्हाका आनी तुमकां सर फिरगजगारांक याजक धार्मीक आनी लायक भावां भयणींक एक केंद्र जावंक पावता ह्या केंद्रांतावन आमकां वाळटा दैवीक कृपा आनी हो संभ्रम आज आमी चलयता आमी हांगासर येता आनी हांगा तावन पाटी येता आसतना ती कृपा व्हरून येता आनी ते कृपेन केल्लें बरेपण परतून सोम्यासी हाडटा ह्या वर्त्या दिसा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिवया आमच्या ह्या समुदाया खातीर देवाक अर्गां दिवया आमच्या भाव बांदवपणा खातीर देवाक अर्गां दिवया आनी आमच्या भाव बांदवपण सर्वेस्पर देव आशिर्वादीत करून दी म्हणून ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी मागया आमचें उणेंपण वळखून सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत भगेवन सदांच ओंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो
संसारी सर्वेच परा देवा सर्विचाराय सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका गीत वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या दूता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागे मागून घे इतक्या पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा आमचो भावार्थ भरवोसो आणि मोग चढय आणि तुवें बसायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्नेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासना जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप सुरेस्पोर अशें म्हणटा जाकोबा पासत उल्हासून बोब मारा राष्ट्राच्या फुडाऱ्या पासत ताळे उबारा परगट करा स्तुती करा बोब मारा सुरेस्पोरान आपली परजेची इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सोडवण केल्या पळया उत्तराच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडटलो पृथ्वेच्या पयशिल्या शिमातावन हांव तांकां एकठांय करतलो तांचे मदें कुर्डी आनी तोंटी गर्भेस्त तशे प्रस्तुतपणाक पावलेल्या स्त्रियो एक व्हडलो जमो हांव तांकां परतून येतलो दुकां गळोवन ती भायर सरतेली बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो ती आदलून पडनात तसल्या सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या वळाशी व्हरतलो कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापोय आनी एफ्राहीम म्हजो मालगडो पूत देवाचे उतार हे देवाची ओडुकार आमची खाती केल्यात विचित्रा देखून आम्ही संतोष बरी जाल्या सर्वेस्परान आमची खातीर केल्यात विचित्रा देखून आम्ही संतोष बरी जाल्या
गुलामपणांत असलेले आमकां सर्वेस्परा परत्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां ते स्वपानशे दिसले तेन्ना आमच्या तोंडाक केलतालो हांसो आनी आमच्या वंटांनी वलतली गितां सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां देखून आमी संतोश बरी जाल्या अन्नवरती लेगून मनूक लागले कसली अजापां सर्वेस्परान ताचे खातीर केली ना वय सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां देखून आमी संतोष बरी जाल्या सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां देखून आमी संतोष बरी जाल्या हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वचप भाव भयणीनो हर एक श्रेष्ठ याजकाक मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशाचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातका खातीर काणिको आनी बलिदान भेटोवंक नेमतात तोच आस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो कणमळायेन दाखोवंक शकता आनी हेच आस्कतकायेक लागून जशे परजेच्या पातका पासत तशे आपल्यास पातका पासोती तशे ताणें बलिदान भेटोवंक जाय अरुणा बरी देवान आपयलेले करीत कोणी मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेना तेच परी क्रिस्तांनी श्रेष्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतले न्हय बगर ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हणलें तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला तशेंच अनेक कडेन ताणें म्हणलां तूं सासनाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो देवाचे उतार हे देवाची ओडकार Alleluia, 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 Alleluia. Surmandara Gesù Cristo, mornaso nascelo. Vive sua che moriva, usvadadane. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आनी ताचे शिष्य येरिकोक येवन पावले उपरांत येरिकोतावन आपल्या शिसां सांगाता तो भायर सरन वेताना लोकांचो व्हडी एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो
तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतालो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. सोबारणी ताका तोंडम म्हणून बेश्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून तो आनिकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शिस्कुर्ड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो कान उडयलो आनी साटकन उठून तो जेजू सरशीन आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करूंक जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या बावार्थान तुका गूण केलो. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचे उतर हे. वागणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ततय मोगाळ बाबा भयणीनो, आयची वाचपां, आयची सुवार्ता आमकां आमच्या फिरगस फेस्ताक तयाराय करतल्यांक, भाऊ बांदवपणाचो आयतार संभ्रमतल्यांक, येवकरिस्ताचे भोवती जमलेल्यांक जोगती आसात. येवकरिस्ताचें बलिदान एक आपुरबायेचें मागणें. पवित्र सभेंत येवकरिस्ताचे व्हडलें मागणें ना. आयचे सुवार्तेन पळया, कोण आसा? बार्तिमेव नांवाचो कुरडो आसा. तो कितें करतालो? तो मार्ग देगेन बसून भीक मागतालो. पूण आज ह्या मागच्याक दोन अर्थ आसात. तो भीक मागता, एक हात अशे, भीक मागतल्याचे हात अशे. आज हे हात अशेय दिसतात. तो मागता गी, तो मागतलो गी, तो मागतलो. भारी सापुरबायेन मार्क सुवार्तेकार ही गजाल आमच्या समोर दवरता. बार्तिमेव आज मागतलो गी वा मागतलो. तो जेजू समोर आसा. तो जेजू लागीं भीक मागना, बगार तो दिश्ट मागता. जेजू आमचे समोर येता आसतना आमी ताचे लागीं मागता. आनी बार्तिमेवान मागले बरेच मागता. भविष्य भिकी मागता जेजू लागीं. आमकां दी, हे दी, येवकरिस्तांतले जेजू. आनी आमकां दी. येवकरिस्त एक आपुरबायेचें मागणें. आनी ते मागणें व्हड बोब घालून आमी मागता. तुमी पळयलां येवकरिस्ताच्या आराधनाची कोपेलां कितलीं. आज आतां हर एक इगर्जेंत थोडे कडेन एक, थोडे कडेन 2, 3, 4, 5 आनी ताच्या चड मिसां लोक येता आनी ह्या बार्तिमेवा बरी मागता. येवकरिस्त एक आपुरबायेचें मागणें, पवित्र सभेचें मागणें आनी सर्व मागण्याचें केंद्र. आयच्या सुवार्थेंत कोरडेपण बारीस प्रमुख जाता. कोरडो
जेजू दाविदाच्या पुता अशें म्हणून बोंब मारता. म्हजी काकुळत कर जेजू दाविदाच्या पुता अशें तो बोब मारता. एक गजाल हें कुरडेपण समजूंच्याक बारी गरजेचें. आयचो वांजेल 10 अध्याय 11 9व्या अध्यायाचे 11 जेजू ताच्या कश्टां मरणा जिवंतपणा विशांत उलयला. आनी जेजू ताच्या कश्टां मरणा जिवंतपणा विशांत उलयता आनी तातूंत एक अपुरबायेचो वांटो आसा निमाणें जेवण. आयचो वांजेल जाल्ल्यांत 11वो अध्याय, कित्याक आयचो वांजेल 10वो अध्याय मार्कान 11व्या अध्यायान जेजू जेरुसलेमाक वेता. जेरुसलेमांत कितें करतलो जेजू? कश्ट मरण जिवंतपण आनी थंयसरी प्रमुख गजाल जावंक पावता निमाणें जेवण. देखून जेजूच्या कश्टा मरणा जिवंतपणाच्या विशयामध्ये आणि जेजूच्या कष्ट मरणा जिवंतपणाच्या विशयामध्ये येता कुरड्या बार्तिमेवाची काणी. मार्काचो वांजेल बारीस उलटा सुलटा वांजेल. कित्याक हे आमी जायते पटी समजूंक चलवता हांव. कुरडो बार्तिमेव निजायकी कुरडो गे. आनी कितें तोंडाम म्हणचे मनीस बारी दिश्ट आसले गे. मार्का प्रमाणे कोण कुरडो म्हूण दिसता ताका दिश्ट आसा, तो दिश्ट जोडता. आनी कोण दिश्ट आसा म्हूण चिंतात ते कुरडे दिसतात. हे हांवें विवरिचें पडटा. आयच्या वांजेलान आमकां स्पश्ट जाता की कोण कुरडे म्हूण दिसतात ते निजागी दिश्ट जोडतात आनी कोणाक दिश्ट आसा म्हूण ते चिंतात ते निजायकी कुरडे आसात. आयच्या वांजेलाच्या पयलें 9व्या अध्यायाच्या शेवटाक 10व्या अध्यायाच्या तुच वयर कुरड्या बार्तिमेवाच्या वांजेलाच्या पयलें शीस विशेष करून जाकोब आनी जुआंव एक विनाती घेवन जेजू सरशीन येतात. आनी कुरडो बार्तिमेव एक विनाती घेवन जेजू सरशीन येता. भारी सापरबायची गजाल. आनी दोनी विनात्यो एकच सारक्यो. आनी जेजून तांकां दिवची जाप एकच थराची. जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशीन येतात. ल्हव सोम्या तुवें आमकां एक उपकार करीचेच. व्हॉट इज दॅट? जेजू विचारता. हांवें तुमकां कितें करीचें? हांवें तुमकां कितें करूंक जाय? जेजू विचारता. जाकोब आनी जुआंव हांवें तुमकां कितें करूंक जाय? आनी ते म्हणटात आमकां इल्लो पावर दी. आमकां इल्लो पावर दी. एकल्याक उजव्याक बसय, एकल्याक दाव्याक बसय. कुरडेपण कित्याक जेजू खंयच्या वाटेर आसा? हांवें तुमकां हे दोळूच सांगलें. जेजू जेरुसलेमाच्या वाटेर आसा. कश्ट मरणा जिवंतपणाच्या वाटेर आसा. आनी हे कितें म्हणटात? कुरडे. आमकां एकल्याक तुज्या उजव्याक, एकल्याक तुज्या दाव्याक बसय. आमच्या मदें व्हडलो कोण? आमकां पावर जाय. आनी कुरड्या लागीं जेजू बार्तिमेव लागीं तेंच सवाल विचारता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें. हांवें तुका कितें करूंक जाय? हांवें तुका कितें करूंक जाय म्हणटाय तूं? शिसांकी. त्याच वांजेलाच्या पयलें शिसांकी जेजूचें सवाल. हांवें तुमकां कितें करूंक जाय? पूण तांची विनंती पोट्टू. तांची विनंती पोट्टू कुरडेपणाची. पूण बार्तिमेव जेजून ताचे लागीं हांवें तुका कितें करूंक जाय म्हणटा आसतना बारीस अपुरबायेची जाप दिता. तो म्हणटा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी.
मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. पयल्यान तो जेजू दाविदाचो पूत म्हणून वळखता. तो आपणाची काकुळट करूंक शकता म्हूण तो जाणा. तो ताची बोब जेजू थंय आणखी चडयता आनी वर्ती आत्मीक दिश्टीची विनंती तो करता आनी म्हणटा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. कोण दिसता म्हूण दिसताले जेजूचेच अपोस्तल ते कुरडे दिसतात तांकां दिसना. तांकां जेजू खंय वेता म्हूण दिसना. तांकां जेजू समजना. हेणे कुरडो बार्तिमेव कुरडो म्हूण दिसता. ताका आत्मी दिसता. ताका जेजू कोण म्हूण दिसता आनी ताची विनंती ती बारीस गुंडायची जावंक पावता. न्हय म्हाका दोळ्यांची दिश्ट दी. म्हाका आत्मी दिश्ट दी म्हणले बरी आसा. ताची जाप हांवें तुका कितें करीचें म्हणटाय तूं. म्हाका एकल्याक तुज्या एकल्याक तुज्या दाव्याक बसय. ती जाप कशी. हांवें तुका कितें करीचें म्हणटाय तूं. म्हज्या दोळ्यांक मेस्त्री दिश्ट दी. ही दुसरी जाप बारीस अपुरबायेची जाप जावंक पावता. हांवें तुका कितें करीचें म्हणटाय तूं. हो आयच्या वांजेलांतलो 11वें वाक्य पळयलां गे तुमी. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यान एक शब्द थंय सोडला एक्चुअली. जेजू फाटल्यान ताचे वाटेन गेलो. नेक्स्ट जेजू जेरुसलेमाक वेता. तो खंय गेलो. जेजूचे वाटेन गेलो. कुरडो बार्तिमेव दिश्ट मेळतात. जेजूच्या फाटल्यान गेलो. जेजूच्या वाटेन गेलो. आयसो वांजेल पळयल्यार सारकें पळयल्यार थंयसर जेजून ताच्या शिसांक गलिलेयाच्या दर्या देगेर आपयल्लें उगडास येता. पेद्रो, जाकोब, जुवांव, आंद्रे दर्या देगेर गलिलेयाच्या दर्या देगेर मासली पाकताले. जाळां सोमां करताले आनी जेजू ताका म्हणटा येया म्हज्या फाटल्यान. आनी कितें जाता. सट्ट करून उठोन ते जेजूचो पाटलाव करतात. तांची जाळां आनी तांच्यो दोणी तांचे मचवे तांच्या बापायक वेळेर सोन्न ते जेजूचो पाटलाव करतात. कशें तक्षण सट्ट कर. आनी हांगासर आयचे सुवार्तेंत जेजू म्हणटा ताका हांगा आपया. आपोवचें. आनी ते वचून कुरड्या लागीं म्हणटात तो तुका आपयता. आपयता आसतना तो कितें करता. सट्ट करून उठोन जेजू सरशीन आयलो. पळया बास पळया. सट्ट करून उठोन जेजू सरशीन आयलो. आयचो वांजेल जायत्या जाणाऱ्यांनी सांगचे प्रमाणे कुरड्याक गुण केल्लो वांजेल म्हणून म्हणचे नाका. आपोवण्याचो वांजेल म्हणया. हांगासर जेजू कुरड्या बार्तिमेवाक आपलो शिस जावंक आपयता. आनी ह्या आपोवण्याच्या काणयेंतच आसले प्रमाणे सट्ट करून उठोन तो जेजूशी येता. आनी उपरांत तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तक्षणच तो जेजू फाटल्यान जेजूचे वाटेन गेलो. हाका म्हणचे आमी शिसपण. शिसपण जेजू फाटल्यान वेचें शिसपण. भाव भयणीनो, निमाणी एक गजाल आयच्या वांजेलांतली हांवें तुमकां सांगूंक जाय. जेजू ते वाटेन वेतालो. लोकांचो जमो जायतो जेजू फाटल्यान वेता आनी हो कुरडो जेजू लागीं बोब मारता. मागता जेजू दाविदाच्या पुता. दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. ओके. जेजू ताका कॅर करिना. जेजू मुखार वेता. लोकी ताका म्हणटा शट अप. तोंड घालें बोब घालताय. इनफ. बोब घाल नाका. रावय. पूण तो आणखी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारता.
आयच्या वांजेलाचें भोव अपुरबायेचें वाक्य आनी जेजू रावलो आनी जेजू रावलो. उरले सकट तोंड दाम म्हणटात पूण ताची बोब चड जाताना जेजू रावलो. सगळ्या पवित्र पुस्तकांत जेजू कोणे म्हणी रावयला जाल्यार तें कुरड्या बार्तिमेवाच्या मागण्याचें एक डेफिनेशन वा व्याख्यान हांगासर वांजेलान दिलां. मागणें म्हळ्यार कितें? जेजूक रावोवचें, जेजूक रावोवचें, मुखारेच्या जेजूक रावोवचें तें आसा मागणें. येवकरिस्ताच्या त्या आराधनान, येवकरिस्ताच्या त्या बलिदानान, येवकरिस्ताक आमी मान करता आसतना आमी कितें करता? जेजूक रावयता. आनी येवकरिस्ताच्या आराधना मुखांतर, भक्तीपणा मुखांतर, येवकरिस्तीक संभ्रमा मुखांतर जेजूक आमचे मदें रावोवंक जाता. भारी सापुरबायची गजाल. आनी जेजू रावलो. रावल्या उपरांत जायत्यो गजाली जातात. ती गजाल विंगड. ताका दिश्ट मेळटा, तुका कितें जाय म्हण विचारता. आतां तोंडाम म्हणलें जेजू रावल्या उपरांत ताका आपोवन हाडटात. सगळी गजाल बदलता. तोंडाम म्हणलें आतां नान. मागण्यांत, येवकरिस्तांत जेजू रावता. आज आमचे संगे जेजू रावता. पवित्र येवकरिस्तांत जेजू आसा, आमचे मदें जेजू आसा, याजकांतय जेजू आसा, उंड्या वायनांत जेजू आसा. कित्याक? तो आमच्या मागण्यांत आमचे संगी रावता. तो आमचे संगी रावोंक आयिल्लो जेजू. मिसां वायतारा विशीं उलयता आसतना पाप साहेब एक गजाल म्हणालो. हो येवकरिस्तांतलो जेजू आमच्या काळजांत आसूंक आशेता. तो खंय येवंक आशेता. तो जेजू थंय रावंक आशेना. तो जेजू खंय येवंक आशेता. तुज्या 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 म्हज्या काळजांत येवंक आशेता. पळय अपुरबायची उतरां. पापसाहेब असो 2024 वर्साक मिसां वायताराक दिल्ल्या संदेशांतलीं उतरां. तो येवकरिस्तांतलो जेजू वचूंक आशेता. आमच्या काळजांत वचूंक आशेता. आमच्या काळजांत रावूंक आशेता. तितलें मात्र न्ही, तो जेजू आमचे मुखांतर जायत्यांच्या काळजाक वचूंक आशेता. त्या जेजूचें लक्षणच हें. तो आमचे थंय येवंक आशेता आनी आमचे मुखांतर हेरांत थंय वचूंक आशेता. आनी तोच आयचो संभ्रम. येवकरिस्तांतलो जेजू जो त्या बार्तिमेवाच्या मागण्यांत रावल्लो, आज आमचे संगी रावूंक आशेता. आनी विशेष करून भोव पवित्र येवकरिस्तांत हें खरें जाता. जेजू आमच्या आमच्या काळजांनी रावूंक येता. आनी भोवशा आमचो पोरसांव त्या जेजूक हेरांत थंय वांटूंक आमकां साध्य करता. हांवें म्हणयत न्हय हो पोरसांव केवळ आज आमी काडचो. आमी क्रिस्तांव जावन ह्या जेजूक सेवन खंयसर पुराव येता थंयसर पुरा येवकरिस्तीक पुरसांवूच. कित्याक जेजूक घेवन आमी येता. आमच्या कुटुंबांत येता, आमच्या पेंटेक येता, आमच्या हळड्यांक येता, आमच्या घरांक येता, आमच्या समाजांत येता, आमच्या संस्थांक येता. संवसारार विविध जाग्यांनी आमी येता. तो जावंक पावता जेजू आमी खंय वेता थंय रावूंक येता. हें चिंतप येवकरिस्त थंय आसची ती गंभीरताय आमकां समजोवंक फावो करूं. येवकरिस्तांतलो जेजू आमचे संगे आसा म्हणलें तें बगप गूंड करूंक आमकां आदार जावं. आनी तो जेजू जेरुसलेमा कुशीन आसा. कश्टां मरणां जिवंतपणाचे कुशीन चलून आसा. त्या वेळार जेजू रावलो. तो जेजू आमच्या कश्टान, आमचे वाटेन, आमच्या समस्यांनी आनी आमी वळवळता आसतना, पिडेंत आसता आसतना, दिश्ट नासतना
वळवळतना समस्या येवन कशें भायर येवचें म्हणलें आमकां दिसनातल्या वेळार तो जेजू आमचे संगी रावता आनी आमचे संगी आसा. ह्या भावार्थान आमी आमचो हो भाव बांदवपणाचो येवकरिस्ताक मान करचो हो दीस संभ्रमया. आमचो भावार्थ उच्चारया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर पदवेदार बाप तो सर्गांनी प्रितुमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सरकाळा आदी बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन जल्मलो करो देव तो देवातावन जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सिंहासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकार उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच पेल्ल्या ताका कुसार मारलो ताणें कस्मरण सोंसलें आनी ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिवेची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतांतलो नीत जाला बापा आनी पुता बराबर संसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापिल्ले देव सभेक सत म्हणटा पातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सत्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. जेजू आमचे मागणें आयकता. आमची बोब ताका आमी आतां उबारया आनी आमची मागणी ताचे समोर दवरया. तुमचे जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताचो मन्यारी पापा साहेबाक बेस्प साहेबांक आनी सर्व येजाकांक तुज्या मोगाच्या उबेन बालगूण दवर. तांचे ताबेन दिल्ले परजेक एक कुटाम जावन एवकरिस्त भोंवती एकठांय करूंक आनी तुज्या पुता जेजूच्या मोगाक आनी सेवेक साक्ष जावन एवकरिस्ताची जिणी जियोंक परजे खातीर आपणाकच मोडूंक जायसची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी क्रिस्तान शिकयल्लें सेवेचे आनी कालतेपणाचे लिसांव सदांच मनान दवरून गरजेवंतांची उदार मनान सेवा करूंक तांच्या सुख संतोशा खातीर तांकांच मोडूंक शिकय. संविधानाची मोळां उखलून दवरची मुखेली आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्तान घडलोलो एकचो संस्कार आमी सर्वांनी बोवार्थान आनी भक्तीन पेटोवंक आज आनी जिवंक कालत्यापणान आनी शेवच्या मनोभावान पेल्यांच्या संतोशाच्या खातीर आमकांच मोडोवंक आमकां आनी आमच्या याजाक धार्मीक तुजो स्वीत दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर याजाक सिमिनरिस्ती आनी धार्मिकांनी तुज्या मोगाक साक्ष जावन जिवन तुज्या पुता जेजूचे प्रतिरूप जावंक तुजे प्रेरण लाभय. आमच्या कुटुंबांतल्या जायतल्यांक तुज्या एकरसाचे मन्यारी जावंक बाग पावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या सर पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तांचे कश्ट कंत बेजाराय सोसूंक तुज्या एवकरिस्ताच्या बळान बर. युवा जनाने आनी भुरग्यांनी
क्रिस्तान दाखयल्ली ती सेवेची आनी कालतेपणांची देख घेवन एकामेकाचे सेवेन तांचे जिवीत जरोवन सर्वांच्या संतोषा खातीर तांकांच मोडूंक तुझ्या गटायेन बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे खातीर आपले जिवीत ह्या फिरगचेन मोडून वांटलेल्या सर आमच्या येजाकांक आनी धर्मिकांक बरी भलायकी मोतीचे समाधान आनी संतोस्ती सरलेल्या सर्वांक ससान विशय फावो कर. आमच्या विगर बापांक बरी भलायकी मोतीचे शान समाधान आनी तांच्या मिसावां सयत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबान तुजी बिरान द्रास करूं आमी सर्वां तुजे भुरगीं म्हणलें मोतीन दवर सोमेस एकामेका भाऊ भयणी म्हणलें सदांच उगडास दवर तुका भिवून चलोवन संतोष बरें काळजाण तुका दिनवा आसूं आनी तुजी सेवा करूंक उदार म्हण आमा सोमेस्तांक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा मागता हांव आमी मर्सीमायेच्या सर भक्तिकां खातीर गांवांतल्या आनी परगांवांतल्या सर फिरगसगारां खातीर तांच्या पातयेचेर आनी विश्वासाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जिणेच्या कश्ट आकांता वेळार तांणी कंगाल जायनासता कुर्सायले जेजूचे जैतेवंत मराण नियाळ जिणेंत बरोशान भरलेली मनशां जावं तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ഈശോയുടെ ദിവ്യകാരുണ്യ ഹൃദയമേ അങ്ങയുടെ വരപ്രസാദവും ആശീർവാദവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹവും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉജ്ജ്വലിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ തീക്ഷ്ണത ഞങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും പ്രതിഫലിക്കുകയും സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ഏവർക്കും നിത്യസമ്മാനമായി ലഭിക്കുവാൻ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. मौनपणी एक घडीभर आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या सर पदवेदारा बापा आमची मागणी आयक. तुज्या पुताचे नावी आमची मागणी आयक. तुजो पूत जेजू आमची मागणी आयकून रावोवन दी आनी आमकां कितें गरज आसा तें फावो करून दी. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. ಪಾನ್ಸಂಕೋ 113 C42. Amkas beto
आमी जाणून पातकी जिणी घेवच्या कायल्या वास्तूची देणी नाका वसर आमी जाणून पातकी जिणी घेवच्या कायल्या वास्तूची देणी काणी कामची सोम्या तुका समर्पिता जिनेरू कासा दुनिया तुका आमकांच भेटोवन दिता आमकांच भेटोवन दिता उनो आनी वोवा तुवें आमकां दिलो मोठा जोरो मनशा वावरात गेलो दिसता कुडीक तो बेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो दिसता कुडीक तो बेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र आणि कामची सोम्या तुका समर्पिता जिनेरू कासा दुनिया तुका आमकांच भेटोवन दिता आमकांच भेटोवन दिता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातूंतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घे महिमेवंत देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट गाव अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक थेन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापांचें अजाप ताणें केलें पातकांतली आनी मरणांतली सोडोवन आमकां हो वर्तो मान फावो केलो विंचून काडलेली कुळी याजकी राजकुळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा परजां आमी जावंक पावल्या सर्व थंय आतां आमी तुजीं कर्तृत्वां परगट करता कित्याक काळोखांतलीं भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता सर्वेस्पराचे नावे येता
बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता, जावन ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकंजें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. हवर्तसो गुठ परगटूया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या समेस्तांक पवित्रत्ने वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा केब्र तुमचेर विस्तारले तुझे भोवय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, पीटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गां बराबर तिका प्रती मोगांत वाडे. पुन्हा जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर, तांकां दृश्टी गतीत मेल्या समेस्त जावचे परसळीत मोगां मोळ बळो फावो कर. आमा समेस्तांची दया खर म्हण आमी मागता. ओंकार मरे देवाच्या माये संगती भगवान जुजे तिसो पती भगवान दम दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परास सर वायटांतले आमकां निवार. दयकरण्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताची येणें परवशान उतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ಸಂಕೋ 183 ಡಿ 74. It's 9:07.
കാക്കണേ ഈ മരുവിൽ എന്നും എൻ തുണയാകണേ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നറുദീപമാ എൻ കണ്ണിൻ മുന്നിൽ വാത്സല്യമാ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നറുദീപമാ എൻ കണ്ണിൻ മുന്നിൽ വാത്സല്യമാ ഒരു കുഞ്ഞു മന്നയായി നീ നറുവീഞ്ഞിൻ തുള്ളിയായി നീ എന്നിൽ അലിയണേ उभे रावया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा तर जें खुणे रुपार आमी समरमून घेतलां तें ह्या जिवितांत सतान आनी सरकार संपूर्णयेन आमकां मेळा अशें कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
आमचे समोर आसच्या येवकरिस्तांतल्या जेजू तुका आमी एक फिरगस कोटम जावन आज ह्या वर्त्या दिसा आमच्या भाव बांदवपणाच्या दिसा तुका म्हणून विशेष रितीन समर्पिल्ल्या दिसा आराधन करता तुका नमन करता तुका परगट मान करता तुजी स्तुती गायता तुका महिमा गायता तुका वाखाणता हे सकाळी ह्या येवकरिस्ताच्या दिसा आमची मागणी मानून घे आमचे आराधन ओपून घे आमची ही स्तुती तुका फावत असली जावं सोम्या आमचे संगी राव आमची काकुळट कर तूं आमकां चलोवन वर्सो गवळी तूं आमकां दिशा दाखयताय आमच्या वैयक्तीक जिवनाक आमच्या कुटुंबाच्या जिविताक आमच्या बेसाच्या जिविताक आमच्या सामाजीक जिविताक आमकां तूं वाट दाखयताय तूं आमचो गवळी आनी विशेष करून आमचें भावार्थी जिवीत आमचें येवकरिस्तीक जिवीत तूंच चलयताय एक घडीभर बसया आमची दिश्ट ह्या येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर दवरया आमची दिश्ट येवकरिस्तांतल्या जेजूचेरच दवरया आनी हें भजन आमी गावया आमकां चलोवन वर्सो गवळी जेजू आनी त्या गवळ्याक येवकरिस्तांतल्या जेजूक ह्या भजना द्वारे आमी आराधन करया పాన్ సంఖ్య 366 R5 Somiamo zogoli tuji daya distasa nirantari Somiamo zogoli tuji daya distasa nirantari Somiamo zogoli तुझी दया दिष्टासा निरंतरी सोम्यामो सोगोळी तुझी दया दिष्टासा निरंतरी तने तणासल्या जाग्यारी सोन्या तुमाका वरून पाव नितळ उदकाचे पगलेरी सोन्या तुमाका वरून पाव सोन्या सोगोळी तुझी दया दिसासा निरंतरी सोम्यामो सोगोळी तुझी दया दिसासा निरंतरी बेनासलेले ते वाटेरी सोम्या तुमाका वरून पाव सतानी तिचे सवळेरी सोम्या म्हाका तूं वरून पाव तूं सोम्या मोजोगोळी तुजी दया दिसासा निरंतरी तूं सोम्या मोजोगोळी
आमच्या काळजान आमच्या मतीन येवकरिस्तांतलो जेजू बरो तो आमचे थंय आयला आमच्या काळजांत आसा थंयसर तो रावोंक कशें येता आमच्या ह्या येवकरिस्तीक पुरशावांत तो सर्वांतय म्हाका वचूंक जाय म्हणून सांगता आमचे थंय ह्या सोम्याक सदांच जागो दवरच्याक आनी ह्या येवकरिस्तीक जेजूची हाजरी आमच्या सेस्सामारा भोंवतणी आमच्या उंच जिविता मुखांतर परगडच्याक जाय जाल्लो आदार आमी मागया सौकास्य गडीभर दिमी गेला आमच्या फिरगस कुटुंबाचें एक मोठें समर्पण संपूर्ण समर्पण येवकरिस्तांतले जेजूक आज आमी करया येवकरिस्तांतल्या भोव पवित्र जेजू तुजे आवय मरयेक मेर्सीन मायक समर्पिल्ले हे फिरगजेची आमी सर्व तुजी काकुळट आमचेर दाखय म्हणून मागता कोरड्या बार्तिमेवान बॉब गल्लेबरी जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून ताणें बोब मारले बरी आमी तुका उलो मारता आमचो उलो मानून घे हेरांनी तोंड दाब म्हळ्यारी बार्तिमेव बी येवंक ना तो परत व्हडल्यान बॉब मारता आमचो उलो आयक आमची बॉब आयक विशेष करून आमची कुटुंबां तुका आमी समर्पिता कुटुंब व्हड फिरगस कुटुंब विगार धर्मभयणी फिरगस गवळीक परिशदेचे सांदे वाड्याचे गुरकार मालगडी मनशां आमचे फिरगजेंतली मालगडी व्हडां आवय बापय ल्हानां भुरगीं बाळशीं पिडेस्त भाऊ भयणी युवक युवती काजरी जोडी सर्वांक तुका आमी समर्पिता तांची बोब तूं आयक आमचे उद्वेग आमचे संकश्ट आमची निराशा आमचे संकश्ट आमची निराशा आमचे उणेपण तुका आमी समर्पिता आमची बोब आयक आमची पिडा गूण कर आमच्या मोगाच्यांची पिडा गूण कर समस्यांक वळख जाल्ल्यांक विविध रितीन कश्ट तेल्यांक तूं पाव आमचे सर संघ संस्थे इस्कॉलां आमचे फिरगजेचे सर संघ संस्थे आमचे फिरगजेच्यो सर्व राटावळी फिरगजेंतले सर बरेपण फिरगजेंतली सर्व योजना तुका आमी समर्पिता आमची बोब आयक सोम्या आमचे संगी राव हर एक दीस हर एक घडी आमचे संगी तूं राव आमचे भाव बांधवपण तुका आमी समर्पिता आमी फेस्त करूंक तयार जाल्या
आनी फेस्ताचें लक्षण येवकरिस्तान कळटा. आमकां सांगाता दवर, आमच्या भावार्थांत घट दवर, आमचो भावार्थ जिवंक आमकां शिकय. एकामेका थंय सोडधोडीन, माया मोगान, भोगसण्याच्या स्पिरितान, सोंसणीकायेन, समजीकायेन एकामेका आदार दिवन, सेवा दिवन, पेल्याचें उणेपण सोसून व्हरन, पेल्याक उत्तेजन दिवन एका कुटुंबा भशेन जियोंक आमकां सर्वांक तूं फावो कर. खंयसर फूट आसा थंयसर घटसूंक, खंयसर उणेपण आसा तें भरती करूंक, खंयसर असंपूर्णताय आसा ती संपूर्ण करूंक, खंयसर घाय आसात ते गुण जावं, खंयसर ना समजूनी आसा थंयसर समजीकाय हाडूंक येवकरिस्तांतले जेजू आमकां शिकय, आमकां बळ दी. आमचें समर्पण मानून घे, आमचें हर एकल्याचें वैयक्तीक समर्पण आतां आमी तुका करता. आमचें जिवीत चलय, आमचें जिवीत तुका आमी समर्पिता. आमचे संगे राव. सोम्या तूं आमकां जाय. आज तुका घेवन आमच्या बेदींतल्यान वेता आसतना सोम्या आमचे संगे राव. तुजो प्रकाश, तुजो उजवाड आमी आमच्या भावां भयणींक दिवंक आनी तुजी खरी पाटलाव्या म्हूण दाखोवंक आमकां फावो कर. आमकां आशिर्वादान भर, आमकां गटायन भर. येवकरिस्ताचो मोग आमकां दी. हर एका आयतारा व्हडा मोगान, व्हडे उर्बेन, व्हडा संतोशान ह्या बलिदानांत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. अळसायेक लागून, शेळमोडायेक लागून, उण्या भावार्थाक लागून आमकां केदींच पयस सोरूंक सोडनाका. बगार येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां एकवटाय, आमकां लागीं हाड, आमकां सांबाळ. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयगन बसया. मुगाळ भाव भयणीनो, आतां आमी भक्तीपणी वो पुरशांव करता. दयकर कुरीस आनी धूम काण गेल्ली मुखार येवन रावात आलता भुरगीं. ताचे उपरांत थोडे आलता भुरगे तांच्या फाटल्यान रावतले. दयकर आलता भुरगे मुखार सरात, मुखार येवन रावात. आनी ताचे उपरांत धवे वस्तूर न्हेसिल्लीं सकड भुरगीं दयकर उबे रावा. ती धवे वस्तूर न्हेसिल्लीं सकड भुरगीं दयकर धूप काण गेल्लो मुखल्यान वचोवन दी. कुरीस ताच्या फाटल्यान आलता भुरगे, ताच्या सकड भुरगीं तांच्या फाटल्यान वसात. भुरगीं वसात. धवे वस्तूर गेल्लीं भुरगीं वसात. ताच्या उपरांत उरिल्लीं भुरगीं वसात. सकड भुरगीं उरिल्लीं. ताच्या उपरांत समयस लोकांनी गवळी परचे सादे लोकांक धाडात. भक्तीपणी वो पुरशांव आमी काडया. गितां गायनांनी आमी म्हणून, गितां गायनां म्हणून हो पुरशांव भक्तीपणी आमी करया.
Jezu, Tu mozorai. Jezu, Tu's makazai. Aleluia, Jezu, Tu mozorai. Jezu, Tu's makazai. Argatuka Stutituka Argatuka Stutituka Aleluia, Gesù, Tu mozo Dio. Gesù, Tu mozo Dio. Argatuka Stutituka Argatuka Stutituka Gesù, Tu moje sot. Gesù, Tu moji vat. Aleluia, Gesù, Tu moje sot. Gesù, Tu moji vat. Argatuka Stutituka Argatuka Stutituka Gesù, Tu mozo voice. Gesù, Tu moja dies. Aleluia, Gesù, Tu mozo voice. Gesù, Tu moja dies. Argatuka Stutituka Argatuka Stutituka Aleluia
amor. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಈ ಥರ ವ್ಯಾಯ ಟರ್ನ್ಗೆ ನೀವು ಮುಖಾರವೆ ಗೇಟ್ ಇದೆ ಮುಖಾರವೆ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ Gesù, tu moje sot. Gesù, tu moji vat. Hallelujah, Gesù, tu moje sot. Gesù, tu moji vat.
पवित्र येवकरिस्तांतल्या जेजू भोव आपुरबायेन तुका घेवन आमच्या बिदींतल्यान आमी गेल्या वर्ती साक्स आमी दिली. आमी फेस्त करूंक योग्य म्हणून आमी दाखयलें. आमचो एकवट पसारलो. तुजे बोवारी आमी पुरशांव काडलो. तूं आमचें केंद्र म्हणून आमी दाखयलें. ह्या सगळ्या तुज्या देण्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आमचे फिरगजेंतल्या हर एका कुटुंबाक हर एका सांद्याक ह्या फेस्ताचो संतोष तूं फावो कर. येवकरिस्तांतावन मेळ्ळलो तो प्रकाश आनी उजवाड आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांनी आमच्या काळजांनी निरंतर रावो. जेजू आमचे संगी तूं राव आनी आमकां दया दाखय. येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमची वैयक्तीक विनवणी आमी करया. आमकां कितें मागोवंक आसा आयच्या ह्या येवकरिस्ताच्या संभ्रमाचो फळ जावन तुमी आतां मागचें. येवकरिस्तांतले जेजू आमच्या ह्या सर भावां भयणींनी तांचे आशा अत्रेग तुजे समोर दवरल्यात. तूं केदींच तांकां निराशी करिनाय. आमकां केदींच निराशी करिनाका. तुजी खुशी वयतर आमी मागलेलें सर तूं फावो कर. सदांच आमकां एकवटान दवर. आतां तुजे आशिर्वाद आमी घेवंक वेता आसतना ते आशिर्वाद आमचे थंय सदांच रावो आनी ते आशिर्वाद घेवन आमी पाटी चमकत आसतना आमच्या घराय आनी आमी हेचे कडच्यान सगळ्यान तुका व्हरूंक तुका साक्ष दिवंक आनी आमचें सगळें जिवीत एक येवकरिस्ताचो पुरशांव जावंक आमकां फावो कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. येद्या व्हडा सक्रामेंता हें गीत आमी गावचें आनी येवकरिस्तांतल्या जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आयतें जावचें. प्रार्थुया. देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जी येताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. Amen.
ಮೊಗಚನು ದಯಕ ನೈಕ್ಯ ಅದಲೆ ಈ ಥರ ಮಿಸಾ ಬೆಳಾರ ಜಮಜಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಗೆ 6,856 ರೂಪಾಯಿ. आज देवस्तुती सलूनली फिरगज कुटमान तांकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ता दिसा देवस्तुती फिरगज कुटमाक जावन आसा. येवच्या आयतारा इगर्ज नितळकर देवस्तुती सलून सांज जुजे वाड्याकारांक. नोव्हेंबर 10 तारखेर भुरग्यांची देवस्तुती सलून व्हरूंक YCS संघटनाक आनी कॉयर दबे क्लासीच्यांक. आज ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे जमती सांत आंतोन वाड्यांत कोड्डे काश्मीर डिसोजाच्या घरा 4 वरांचेर आनी साम मिंगेल वाड्यांतले तिसिया डिसोजाच्या घरा संजेर 4 वरांचेर. येवच्या बुधवारा 30 तारखेर लिजन आनी फ्रांसिस्कान तिसऱ्या वर्देच्या संध्यांनी सकाळी वा संजेर येवन इगर्ज नितळकरच्याक हांव उलो दितां. येवचो ब्रेस्तार ऑक्टोबराची 31 तारीख आमच्या फिरगजेचें व्हडलें फेस्त सकाळी 10:20 वंतिगे आनी मुर्दोमो आनी दान दिल्ल्यांक मान करच्याक तांकां मान वांटप आसतलो. आनी जुस्त 10:30 वरांचेर फेस्ताचे संभ्रमीक मीस देखून कोणें सकळी दान दिलां मुर्दोम दिलां तांणी समेस्तांनी वेळार 10:20 हजर जावचें. आनी प्रत्येक जाण परत उडास करता. आयच्या बरीच हाच्या की 6 वांट्यान आज तुमी व्हडा संख्यान आयल्यात. अशेंच समेस्तांनी आनीक 6 जाणांक आपुणान व्हडा संख्यान मिसाच्या बलिदानाक हजर जावंक हांव तुमकां उलो दितां. येतना मिसाच्या बेटवणेक व्हडा संख्यान काणिको हाडूंक हांव विनंती करतां. येवच्या ब्रेस्तारा 31 तारखेर 3 वरार सां बस्त्या वाड्याच्या जस्टीन जॉर्ज हाच्या रसभराचें मीस आसतलें. येवचो शुक्रार नोव्हेंबराची 1 तारीख सोमेस्त सांतां भक्तांचें फेस्त सकाळी 1 मीस सकाळी 8 वरांचेर आसतलें. मिसा उपरांत फेस्ताक बंटिंग्स आनी मांडवळ गेल्ली ती पाटी घालूंक आसा. हात दिवन वावरूंक हांव विनंती करतां. येवचो शेनवार नोव्हेंबराची 2 तारीख समेस्त सरल्यांचो उडास कांड मागचो दीस जावन आसा. सकाळी 2 मिसां आसतलीं. 6:30 वरार सादें मीस आनी 7:30 वरार आनी 1 मीस आसतलें. 7:30 वरांच्या मिसा उपरांत आमी सेमेस्रेक भेट करून थंयसर मागणें भेटयतल्या. तो दीस म्हयन्याचो पयलो शेनवारी जाल्ल्यान संजेर 5:30 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें. येवच्या शुक्रार म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. आनी सकाळी तुमी मिसाक येतात. दुसऱ्या दिसा परत मिसाक येवंका संजेर मिसाक येवंक देखून आज आमी सक्कड अख्ख्या फिरगज कुटुंबान सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटो घेतला. येवच्या शुक्रारा सक्रामेंताचें आराधन संजेर आसचें ना. येवच्या आयतारा 8 वरार 1 मीस आसतलें. सर भुरग्यांनी सकाळींच्या मिसाक येवचें आनी मीस जाल्लें दोतोनीक रावचें आनी उपरांत घराबेचें 10:30 वरांचें मीस आसचें ना. सरिल्ल्या बावर्त्यां खातीर मागोवंक आनी मिसां दिवंक हांव तुमकां उडास करतां. तशेंच मिसा उपरांत वंतिगे आनी मुर्दोम इत्यादी दिवंक अवकाश आसा. आज हो संभ्रम आनी ही पवित्र रीत भोव वेवस्थीत रितीन बरीक जाली. तुमकां समेस्तांक शाबासकी आनी अभिनंदन हांव पाठयतां. समेस्तांनी हाताक हात धरून तुमी वावुरल्यात. गवळी परिशद तितली मात्र न्हय, गवळी परिशद सांगता तुमी जायत्या हेर स्वयंसेवकांनी हातूंत हात मेळयला. ह्या खातीर सगळ्या फिरगज कुटुंबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन पुरुशांक क्वायराक आनी तशेंच सक्रामेंत व्हरूंक वाहनाची वेवस्था केल्या आनी तें दिलां. फ्रांसीस डिसोजा बाळोक जेजू वाडो आनी तशेंच जॉर्ज मोंतेरो मर्सी वाडो हांचो दोगांयचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा. कालच्या दिसा फुलां दवरूंक आनी सक्रामेंताची गाडी सोबोवंक आनी हेर इतर सक्रिस्तींतले इगर्जेंतले सोबोवचें काम करूंक दोनी कोवेंताची सिस्टरां तशेंच श्रीमती क्लारा मोंतेरो, श्रीमती क्रिस्तीन मोंतेरो
तांचे सवय थोड्या जाणांनी भाग घेतला तांकां समेस्त हांव उपकार बावडटां आमच्या हालता भुरग्यांनी सकड वेवस्थीत रितीन हांगासर जावचें बरें पडयलां हालता भुरग्यांचो लिडर आनी समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच हे सगळे कार्यक्रम भक्ती कार्यक्रम हांगासर येवंक जायनातल्यांक परगांवांत आशिल्ल्यांक ते पावचे खातीर लायव्ह टॅलिकास्ट केला डेरिक मोंतेरो डेल्सन मिडिया मर्सी वाडो असो हांव मनपूर्वक उपकार बावडटां येवच्या पेस्ता दिसी ते करतलो तशेंच ही पुरशावाची मांडावळ घालूंक काल जायते जण आयिल्ले हांगासर फिरगजकार आनी ही वाट सबयल्या इगर्ज नितळ केला इगर्जे वाटर नितळ केला सगळें जाण क्लीन केला जायतीं जाणां तुमी आयल्यात आनी आयसीव म्हाजे संदे आयिल्ले आनी समेस्तांनी हें सगळें केल्लें तुमीच तें जावन आसा आनी हाचे सवे गोळी परिशद आनी हेर संदय आज प्रत्येक जावन पुरशांवाची मांडावळ घालूंक वाहनां नियंत्रण करूंक सकडी तुमी मेळ्ळ्यात आमचीच हें कार्यक्रम म्हणल्या बरी तुमी तें केलां त्या खातीर हांव तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा काल कामाक आयिल्ल्याक श्रमदानाक आयिल्ल्याक आनी आज ही मांडावळ गेल्ल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा ICYM संघटन आतां गेम मीस जाल्या उपरांत थोडो वेळ लकी गेम्स कंडक्ट करता म्हूण सांगलां देखून दयेकरन हांव तूं भाग घेया तशेंच ICYMनी आयस्क्रीम आनी तशेंच ज्यूस हाडयला लायम ज्यूस भायर मेळटा तो हाडयला तांकां सपोर्ट दिया आनी तशेंच मिसाक आयिल्ल्या समेस्तांक हांगासर आशिल्ल्यांक हांगासर आमच्या बाबतींनी थंड पिवान आसा दयेकरन समेस्तांनी ते स्विकार करचे आनी तशेंच हांव प्रत्येक जावन उपकार बावडटां फादर मिल्टन तसोय उपकार बावडटां आज ताका बाळ्याला मीस ना जाल्यारय हांगासर आमचे खातीर ते आयल्यात तांचो मनपूर्वकी हांव उपकार बावडटां तशेंच आयचे प्रधान याजक जावन आसात माननीय दोतोर विन्सेंट आल्फ्रेड सिक्वेरा मंगळ ज्योती केंद्राचो निर्देशक तशेंच बायबल आयोगाचो डिरेक्टर संयोजक तो जावन आसा देशीन आनी आमी जायते जण फिरगजगार ताच्या क्लासीक एटेंड जाल्या आनी जायत्या वाराड्यांनी फिरगेज्यांनी ते बायबला विशयांत बायबल क्लासी ते दितात आनी जेजूची सुवार्ता सगळी आमकां येवची ताचे सगळे ते वाचून प्रूफ रिडींग कर आनी इतर देवाचो संभ्रम करचें तें सगळें ताणेंच जावन आसा आनी बरें वाचप आमकां प्रमाणीक कोंकणी वाचप ताचे मरेपात जायते मेळटा आनी सेमिनरींत ते प्राध्यापक जावन आसात बीजे ते रावतात मंगळ ज्योतीन ती थंयसर सेवा दितात सेमिनरी तावन म्हजे ते आप्त मित्र जावन आसात देखून आज हांगासर येवन आमकां खरो अर्थ देवाच्या उतराचो आनी आमी कशें मागणें करचें आनी तशेंच जेजून आपयल्ल्या वेळार कशें आमी ताच्या आपोवण्याक पाळो दिवचो म्हूण सांगून ताणें आमकां सविस्तार सांगलां आनी आमचें कुडेपण कसलें आनी आमची दिश्ट केदाळा ती आसता तें आमकां करेक्ट ताणें सांगून दिलां ह्या खातीर हांगासर येवन आमचो संभ्रम सोडयल्ल्याक हांव तांकां मनपूर्वकी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या मिसावांत जैत हांव मागतां आनी ह्या कार्यक्रमाक कुमो केल्ल्या समेस्तांक एकाच सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा परवां ब्रेस्तारा दीस मेळया सगळ्यांक कन्फ्युजन आनी कितें आसा थोड्यांनी विचारतात बुधवाराकी ब्रेस्ताराकी म्हूण सांगून एक दीस वेट करा इल्लेशें पण न्ही ब्रेस्तारा बुधवारा करचें ब्रेस्तारा हांव देखून बुधवारात सगळे मुग्धी नाकात सैरी येवचें ब्रेस्तारा देव बरें करूं एक उतर बारीसापुरबायेचे कार्यक्रम हांव भायरतावन येवचो देखून तुमचे हे कार्यक्रम विश्लेशण करतना बारीसापुरबायेचे जालें स्मूथ कांय घुसपड गोंदळ ना सकट शिस्तेन बरें सगळें लोटचें हें करचें ना बारीस आपुरबायेन शिस्तेन हो पुरशांव हे सगळे मीस कंतार अल्तार भुरगे वाचपां आनी कितें देवस्तुती भोव आपुरबायेन तुमी केली तुमकां हांव अभिनंदन पाठयतां अशेंच आपुरबायेन
मुखार वचूंक सर्वेस्पर देव तुमकां फावो करूं, तुमचें फेस्त बरें जावं दी. हॅपी फिस्ट विगार बापांक तांकां हांव अभिनंदन पटयतां आनी तुमकां सर्वांक फिरगस लोकांक, फिरगस मुखेल्यांक आनी सर लोकांक म्हजे तर्फेन आनी फादर मिल्टन हाचे तर्फेन हांव तुमकां अभिनंदन पटयतां आनी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आनी देव आशिर्वादान बरो म्हाका हें आपोवणें दिल्ल्याक आनी तुमचे संगी हो वेळ करसूंक हे देवस्तुतीन म्हाका फावो केल्ल्याक तुमकां सर्वांक एका उतरान देव बरें करूं. थँक्यू. Sola bhakti so Akunti maicha festa so Ukara tumhilla denya so Kaya ami bhorta baso Naman durga Akunti mai Naman sarvanche Boshekaye Aku hamka गये गये सासांगाती आमचे जिणे कष्टाभोगानी तुझो आधार सर्वांचे तुझे विघ्नता हिमालयाची नदी बेसा आवडता तुझो उपकार नमन तुका नमन सर्वांचे भोषकाये भाव तू आमकां गये गये सासांगाती आमचे जिणे नाभय आमकां दैवीक कृपा चिंताची नेता आमकां सोंको कुर्बा एका कर्जा मोनाची सावच्या सर्वा मंजेश्वरम हाय तुझी बजार नमन तुका ठाकुरकी माये नमन सर्वांचे भोषकाये भाव तू आमकां गये गये सासांगाती आमचे जिणे Kapultici mai आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
साय तू आमची शारोतिणी मोगान आयल्या आमी तुजे चरणी मागोंक शिकय आमकां खालतेपणी नमान करता तुका रोजार सायबिणी जावना साय तू आमची शारोतिणी मोगान आयल्या आमी तुजे चरणी मागोंक शिकय आमकां खालतेपणी नमान नमान तुका रोजार सायबिणी आम्हा सर्वांक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजी काकुळतीची नमान नमान तुका रोजार सायबिणी आम्हा सर्वांक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजी काकुळतीची देवा पुताची तूं आवय जाली तुवें तुकाच देवाक समर्पिली भावार्थी जिवीत सदांच जियेली आम्हा सर्वांक तूं आदर्श जाली देवा पुताची तूं